म्हजें नांव आश्रय कस्तलिनो हांव आतां फादरमुला स्कूल ऑफ नर्सिंग मँगलोरांत आतां शिकून आसा. सो हे सीट मेळूंक मेन पयलें म्हणजे देवाचे आशिर्वाद. म्हाका हे सीट मेळटा म्हणून इल्लें खंय भरोसो आसलो बिकॉज देवाचे भरोस आनी म्हजे हार्ड वर्क आनी म्हजे पेरंट्स सपोर्ट. सो देवाचे आशिर्वाद म्हाका हांगा सीट मेळ्ळा. सो आनीक टेंशन आसलें म्हाका म्हज्या हॉस्टेल खंय मेळटा म्हाका एक एक्सपेक्टेशन नासलें. देवा कडेन होप आनी स्वाम्याचेर भरोसो घालून जोड घालून हांवें म्हाका फादर सीट मेळटा मागीर खंय हॉस्टेलाक रावंक मेळटा म्हणून मँगलोर शिफ्ट जालो. सो म्हाका सायंट अँथोनी आश्रमाच्या विशयांत गुंतले ते म्हाका म्हणजे चिंता ते देवाचे आशिर्वाद आनी देवाचे भरोसांत म्हाका हांगा आश्रमांत रावंक म्हाका हॉस्टेल मेळ्ळें. ते हे सर्वाक देवाचे आशिर्वाद आनी देवाचे भरोसो. हांवें सोम्याच्या वयर भरोसो धरलो. ते म्हाका आतां निराश करूं ना. ते सोम्यान म्हाका त्या भरोश्यान ते प्रकार म्हाका आतां हॉस्टेल दिला आनी म्हाका जाय तितले म्हाका पुरो दिला. सो आय थँक गॉड.